नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि अदिप्ती काकुडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। ब्रेक फेल जाल्ल्यान एका प्रवाशी बशीन दोना पावला जेटीचे गेटीक दिलो दबको, सुदैवान एकलो वाटावलो। पेडणे हरमल वाठारात 37 वर्साच्या तरणाट्याचो खून बारीकशा कारणाक लागून शेकाच्या कामगाराकडेन जाल्लो वाद। शेक कामगारांनी मरसर मारिल्लो, हॉस्पिटलात व्हरचे पयलींच सोडलो जीव। काजरेघाट कुमठळ 70 वाठारात न्हंयेत बुडून राजस्थानच्या तरणाट्याक मरण। आयतारा सांजेची घडणूक, उजो दळाचो सोद सुरू। मायनिंगेच्या प्रश्नावेल्यान मुळगांवकार फुरियोज, गांवांत चलपी खणीचेर धडक दिवन काम उडयले बंद। पाळीव डुकरांची बेकायदेशीर वाहतूक करपी 2 पिकअप जप्त, वाळपो पुलिशेची कारवाय। बेळगांवच्यान मडगांव व्हरताले दुकर। आता खबरो विस्तारान। पेडणे हरमल वाठारात एका 37 वर्साच्या तरणाट्याचो खून जालो। अमर बानेकार अशें ह्या तरणाट्याचे नाव। हो तरणाटो हरमल दर्यादेग वाठारात पासयेक गेल्लो तेन्ना एका बारीकशा कारणावेल्यान ताचो शेकाच्या कामगारा कडेन वाद जाल्लो। हो वाद मारामारी मेरेन पावलो। ह्या मारामारीत अमराक चड मार लागिल्लो। जखमी अवस्थेत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो खरो, मात ताका वाटेतूच मरण आयलें। ह्या प्रकरणात पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। पेडण्या हरमल वाठारात अमर बांदेकर ह्या 37 वर्साच्या तरणाट्याचो बारीकशा कारणावेल्यान खून जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अमर हरमल दर्यादेग वाठारांत पासयेक गेल्लो। दर्यादेगेर चलतना एका शेका मुखार उदकांत आशिल्ल्यो कदेली चलप्यांक लागच्यो न्हय म्हूण ताणें कुशीक काडल्यो। हाका लागून शेकाचे कामगार आनी अमर हाचे मदीं वाद जालो। उपरांत हो वाद मारामारी मेरेन पावलो। शेक कामगारांनी अमर हाका मरसर मारिल्लो। जखमी अवस्थेत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो खरो, मात हॉस्पिटलांत पावच्या पयलींच ताणें जीव सोडलो। ह्या प्रकरणात पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केल्या। कांय दिसा फाटीं कळंगूट दर्यादेगेवेल्या शेक कामगारांनी पर्यटकाक मारून ताचो खून केल्लो। ताचे उपरांत ही दुसरी घडणूक। म्हाका एक 7 सुमार एक फोन येयलो की आमचो एक मित्र अमर बांदेकर तो आमच्या मध्ये आतां ना। रेस्टॉरंटांतले एक म्हणजे कूक आनी वेटर्सांनी ताका मारलो म्हणून अशें कळ्ळें। जेन्ना आमी बिचार येयल्ले, जेन्ना PI PSI बिचार आहले ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहले तेंचे आनी काही भुरग्यांक थंय धरलेले हेंच्यांनी। तेन्ना कळ्ळें की पयलीं कोणूच सांगना आहलो कितें जालें तें, भियेले सांगपाक। जेन्ना आमच्या PSI आनी PIन जेन्ना तांकां धरलो, ट्रॅक केलो तेजो फोन आनी सी फॉर्म बी तेजे कितें आहले ते मेळ्ळे तेज्या उपरांत ताका तेजो कॉन्टॅक्ट नंबर मेळ्ळो आनी इमिजिएटली विदीन 2 आवर्स PIन ताका धरलो। 20 शेक आहा तेंच्यांनी टेबल खुर्चे सारके उदकान घातलेले आहा आनी चलोंक जागो ना वचपाक बिचार। सांजचे जर वयतले वॉकिंगेक जाल्यार प्रॉब्लेम जाता। आयचो हो जो इन्सिडंट घडला हो फक्त शेकाक लागून घडला की म्हाका दिसता ती शेकां दिल्या गव्हर्मेंटान तेंची लायसनां रिवोक करची आनी हांकां लायसन हांकां शेक घालूंक दिवचें न्हू। जे खुर्चे आनी टेबल दर्यार घातल्या तांकां सगळ्यांची न्हय एकाच शेकाची, बाकीच्यांक सुद्दां हेंची कारवाय करपाची गरज आहा। त्या डेली वयता बिचार वॉकिंग वयता अशें दिसता की आमकां ताका फाल्यां भंय दिसता वचपाक ताका। हांव सदांच चंद्र सांगता ताका अशें खूब घडटा हेंचे। चलांक सेफ्टी ताका अजिबात दर्याचें हें ना। आमकां त्या चेडीक हात लावपाक भंय दिसता की आतां हें पळोवन आमकां इन्सिडंट पळोवन आमकां थंय फाल्यांच्या बिचार वचपाक भंय दिसता। आमच्या गांवांतल्या बिचार वचपाक आमकां सेफ्टी ना अशें आमकां दिसता। ते हेच्या पोलिसांनी कितें लक्ष दिवपाचो आनी गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष दिवपाचो। A person who was brought dead at PHC in PHC 2M। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर चालू की। वी हैव अरेस्टेड 1 पर्सन इसके अंदर। इनिशियल इंफॉर्मेशन से जो जानकारी मिली है कुछ उनका आपस में किसी बात को लेके आर्गूमेंट हो गया एंड आफ्टर द आर्गूमेंट दे गॉट इनटू अ फिस्ट फाइट और उस लड़ाई के बाद से 1 पर्सन later on succumb to injuries।
तो उसके ऊपर हम जो भी लीगल एक्शन है उसमें हम ले रहे हैं. द पर्सन इज़ इन आवर कस्टडी ओनली. और क्या सर्कमस्टांसेस रहे वो सारे उनको एग्जामिन किया जा रहा है. अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है. अभी तक इसके अंदर वन पर्सन इज ओनली सीन इज फाउंड इन्वॉल्व. इफ देयर आर मोर पीपल फाउंड इन्वॉल्व वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर. आयतारा 3 सांजेर काजरे घाट कुमठळ 70 वाठारांतल्या न्हंयेत राजस्थानचो तरणाटो बुडलो. बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव प्रदीप कुमार आनी तो फोंडे कामाक आशिल्लो. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळान सोद घेतलो पूण तो सांपडलो ना. रात जाल्ल्या कारणान उजो पालोवपी दळान आपलो सोद थांबयलो. सोमारा सकाळी परतून ताका सोदपाक गेल्ले. मुळगांवां मायनिंग प्रश्न पेटोवन थळावे लोक आतां आक्रमक जाल्यात. मायनिंगेक विरोध करीत मुळगांवच्या चाळवल्ल्या लोकांनी आयतारा सांजे गांवांत चलपी खणीचेर धडक मारून कामकाज बंद केले. गांवचे प्रश्न सोडयात अशी भुमिका घेत बायलां सयत जाणटे नेणटे मेळून 400 परस चड लोकांनी मायनीचेर धडक दिली. दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी मायनिंगेचे धडक दिल्ल्या लोकां मदीं थळाव्या सरपंचा सयत हेर पंचवांगडी तशेंच वेगवेगळ्या संस्थेचे पदाधिकारी वांटेकार जाल्ले. लीज वाठार मुद्द्या वयल्यान मुळगांवच्या लोकांचो मायनिंग विरोध आसा. फाटल्या 1 वर्सा परस चड तेंपा पासून लोकांचो संघर्श सुरू आसा. देवळां सयत घरादारां, शेतां आनी सैमीक उदका स्त्रोतां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडटनाच मायनिंग विशींचो गांवचो प्रश्न सोडयात अशी मागणी मुळगांवच्या लोकांची आसा. मात हे मागणे कडेन आड नदर जाता असो आरोप लोकांचो आसा. मुळगांव पंचायतीचे फाटले ग्रामसभेत मायनिंग विशय तापतनाच मायनिंगेचे धडक दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो. आम्ही जे सगळे पॉइंट्स पंचायती तर्फे हांव सरपंच मुळगांवची आम्ही जे पॉइंट सगळे मारून दिल्लेले आहा लोकांक खातीर ह्या मायनिंगे कडेन हे फुलफील करचे. हेका लागून ह्या पॉइंट्सांक लागून आमकां हे कंपनीन खूब फटयले. ही कंपनी ही फटींग 1 नंबरची. ही केन्नाच बरें भोगची ना. ही आमकां पळय आमच्या गांवच्या पोटार मारून पळय हे काम करतात न्हू हे केन्नाच भोगूंक बरें पावचे ना. जो पर्यंत आमची कामां हांगा सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी हांगासरली हालची ना. आमी हांगासरली हालची ना. आमचे कितें ते मागणे तेंच्यांनी पूर्ण करूंक जाय हांगा येवन. तो पर्यंत आमी हांगासरली हालची ना आनी येत रावतली जो पर्यंत काम जायना आमचे तो पर्यंत. कितें मागणी तुमच्यो? मागणी म्हणजे आमचे जे लिजान पडलेले आहा गांव आमचो सगळो देवळां घरां ती सगळ्यात पयली म्हणजे भायर काडपाची तेंच्यांनी. आमची लिजान पडलेली ती भायर काडपाची. सगळ्यात आसा गव्हर्नमेंटा कडेन सगळे सीएमांक कलेक्टराक सगळ्यांक आमी लेटरां दिवन थकलेले आसा. आनी आयज जर हांगासर पळयलें जाल्यार आमकां अशें दिसता की आमकां ही मायनूच नाका. आमचे विशय कितें आहा पळय ते थंयच उजोनी आनी आमकां म्हणटा ती मायन नाका. कित्याक सांग हे केन्ना कोसळून गांव जो उद्ध्वस्त जाता न्हू ते कोणाकूच कळचें ना. राती भितर गांव उद्ध्वस्त जावपाची शक्यता आसा. आनी हे अशें हे जेंचे कटींग केला पळय हिल कटींग आनी कितें हांव म्हण फॉरेस्टरा कडेन फॉरेस्टाक डिपार्टमेंटाक मागता जर बारीक मनीस जर एक झाड मारतलो जाल्यार ताका सगळे NOC 114 सगळें लावचें पडटा. आयज ही कितलीशीच झाडांची कत्तल केल्ली आसा. तेच्या कडेन कोणाचेंच लक्ष ना. गव्हर्नमेंटाचें लक्ष ना जावं गव्हर्नमेंट मिशनरीचेंच लक्ष ना. म्हणून हांव सांगता सगळे गांवाच्या वतीन म्हणटा की आमकां ही मायन नाका म्हणजे नाका. आणि तुम्ही पळोवंक शकता हेजी लेवल पळय खंय पावल्या ती आयज. मुद्दम कॅमेरा म्हऱ्यान पळया तुम्ही की ही लेवल आहा ती कितली सकयल गेल्या ती. आनी हांगा केन्ना फुडलो पावस जर पडलो आनी केन्ना कोसळत हे सांगूंक शकना. आमचो अख्खो गांव बुडोवंक शकता हितून हे मायनीन. आनी त्या खातीर आमकां मायनींग नाका. मुळगांवान ही मायन नाका. हो आमचो ठाम निर्णय जाल्लो आसा. आणि आमच्या मेन आमच्या गावात सगळ्या गावकऱ्याकडे धुल्लो जाता आणि रातचे मायन चालू असतात रातभर लोकांक न्हीद ना आणि गाडयांचो आवाज येत असता व्हडल्या मशिनाचो आवाज येता आणि सगळे आमचे जाणटे आसा भुरगे अभ्यास करतात ताका सगळ्यांक त्रास जाता. ताका लागून आमी लेटर केले पंचायती नायट शिफ्ट बंद करपाची म्हटल्यार तेंच्यांनी कितें तेचेर एक्शन घेवंक ना. आनी सदींच आमकां त्रास जाता आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या जाणट्यांक. त्याच्या पासून आमकां तेंच्यांनी सोल्युशन दिवपाचें. अजून मेरेन आमी आतां इतके मिटिंगे घेतले लेटरां धाडली म्हळ्यार तेंच्यांनी आमकां कितेंच हें करूंक ना. ताका लागून आज आमकां सगळ्या गांवांक लागीं करून आमकां तो निर्णय घेवचो पडलो. आतां ह्या निर्णयाचेर तेंच्यांनी फुडें कितें तरी आमचें सोल्युशन करपाचें. आमची घरां जी आसा न्हू ती घरां आमची हलंग मेळची ना आनी देवूळ आमचें हलंग मेळचें ना कंपनीचे. आनी जे मागणे मागता न्हू आमचे पंच सरपंच बी ते न्हू त्या मागणे आमचे तेंच्यांनी पूर्ण केले तरूच आमी तांकां दिता. नाल्यार आमी तांकां मायनींग पण मुळगांव मायनींग आमकां नाका म्हणजे नाका. मजगती सोमारा सकाळच्यान दिवचल मायनी वयली
मिनाची येरादारी बंद दवरिल्ल्यान ट्रक धन्या मदीं खवदळ पडलो. वेदांता मायनी वयली गेटी कडेन ट्रक धन्यांनी गर्दी केल्ली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शिरगांव वाठारात एका घराच्या स्टोर रुमाक उजो लागलो. भांगर तशेंच हेर सामानाक उजो लागिल्ल्यान सुमार 4 लाखां परस चड रुपयांचें लुकसाण जालां. ही घडणूक आयतारा राती घडली. लोकांचे मजतीन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो वेळारूच नियंत्रणात हाडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. मात उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना. शिरगांवच्या पाळणी वाड्यावयल्या आनंद घाटवळ हांच्या घराच्या फाटले वटेन आशिल्ल्या स्टोर रुमाक उजो लागलो. भांगर तशेंच हेर सामानाक उजो लागिल्ल्यान सुमार 4 लाखां परस चड रुपयांचें लुकसाण जालां. पोरणे घर मोडून नवें घर बांदतात देखून घरातले सगळे सामान स्टोर रुमांत दवरिल्ले खंय. आयतारा राती हो उजो लागलो. लोकांच्या मदतीन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेळारच उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. नवीन घर करपा खातीर आमचे घर आमी डेमोलिश केलेले आसले आणि ते सामान आमी एक रूम काडलेलो तितून स्टोर करून दवरलेले आसले. तितून सगळे सामान आमचे जळोन खाक जाल्लेले. भांगर आसले, घराचे पेपर आसले. जवळ जवळ आमकां 4 ते 5 लाख समज लुकसाण जाल्लेली आसा. तेन्ना सरकारान आमचे हेचेर विचार करचो. उजो कसो लागलो असो अंदाज बी कितें आमकां अंदाज कांयच ना. जवळ जवळ 9:30 ते 9:45 पर्यंत हांव उजो रावता. आमी रावताले पयरा रावताले. पण आमकां लोकांनी हांगा फोन केलो आनी लोक सगळे हांगा जमलो आनी फायर ब्रिगेड हाडली आनी तो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे स्टोर रुमान कोण नासलो? स्टोर रुमान असो कोण नासलो. आमचे गॅस सिलिंडर आसलो काही कितेंच नासलें असो. सिलिंडर बी नासलो? कांयच नासलें. लायट सुद्दां नासली. आमकां कांयच कळोंक ना कितें जालां तें. आमी फक्त फाटल्यान तरी यो टमाटा करून उजो पेट्टा खंय नाचता सगळीं जाणां. आमचे भुरगे धांवले गांवान. बापाक कोणूय कोण ना. हांगा कोण ना म्हणटकूच मागीर कितें केलें, हांकां कोणी फोन मारलो आनी सगळो अख्खो गांव धांवलो रे बाबा. उदीक मारता पायप आनी फायबर हाडलेली पळय ती खंय शिरकाली बावडी. तें कांय कळोंक ना खंय आनी कितें तें. राती 9:50 आमकां कॉल आयले शिरगांव लयराई देवळा लागीं घराक उजो पेटला म्हणून. रोखडेच आमी टर्न आउट करून गेले जाल्यार थंय वचून पळयता जाल्यार शेडीन घराचें कंस्ट्रक्शन चालू आसलें आनी तेणी आपलें सगळें सामान शेडीन शिफ्ट केल्लें. त्या सामानाक उजो पेटलेलो आनी थंय वचपाक आमकां मातसो अडचण जाली. कारण थंय एक आमचो फायर फायटर लेडी फायर फायटर अर्जून धावस्कर आसलो. तेणें आमकां कॉल करून सांगलें की गाडी जी व्हरपाची आहा ती ऑक्सिजन रोडान व्हरो नाका, ती पयरा मया रोडान या. तेन्ना गाडी बरोबर पावतली आनी ती धाकटी गाडी घेवन या म्हणून सांगलें. आमी तेन्ना टर्न आउट करतना वांगडाच 2 गाडी घेवन टर्न आउट केली. आमची ती दिसपाक जाय ती धाकटी गाडी आनी व्हडली वॉटर टेंडर 2 गाडी घेवन स्पॉटार पळयले जाल्यार ते सामान सगळें जळटलें आनी सायडीन सरावंडींग घरां आसली. आतां उजो कसो लागलो हें आमकां सारकें कळोंक ना. पूण तेजें सामान जळोन खाक जालें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पाळी दुकरांची बेकायदेशीर वाहतूक करपी 2 पिकअप वाळपय पुलिशेन जप्त केले. दोनूय पिकअपांनी 42 दुकर आशिल्ले. दुकर बेळगांवच्यान मडगांव व्हरताले. केरी चेक नाक्याचेर दोनूय पिकअप आडयले तेन्ना भितर दुकर आशिल्ले दिश्टी पडले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पिकअपांच्या दोनूय ड्रायव्हरां कडेन कसलीच कायदेशीर कागदपत्रां नाशिल्लीं. ताका लागून पुलिशेन दुकरांनी भरिल्ल्यो दोनूय गाडयो जप्त केल्यो. घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. वाळपय पोलिसांनी आज परत एक कारवाई करत 2 बेकायदेशीर टेम्पो आसा हे ताब्यात घेतलेले आसा. हेतून एकूण 42 डुक्कर आसा आनी हे डुक्कर आसा हे घर डुक्कर आसा आनी ते बेळगांवच्यान गोंयान येताले आनी आयज सकाळी 4 सुमार ही वाळपय पोलिसांनी कारवाई केलेली आसा. तेंचे कडेन कसलेच प्रकारचे पेपर आसले हे मेळनासले. ताका लागून जी वाहतूक जाताली ही बेकायदेशीर आसलेली आनी ताका लागून पोलिसांनी गाडी सकट जे डुक्कर आसा हे ताब्यान घेतलेले आसा आनी हे सद्या तांकां वाळपय पोलीस स्टेशनाचेर हाडलेले आसा. हे डुक्कर आसा हे बेळगांवच्यान गोंयान म्हणल्यार आक्षी तशेंच मडगांव ह्या वेगळ्या भागांत ते सप्लाय जाताले. पुणून कसले प्रकारचे तेजे कडेन कागदपत्र नासल्या कारणान हे बेकायदेशीर आसा आनी ताका लागून जी वाहतूक जाता ही बेकायदेशीर आसल्या कारणान तेजेर सद्या पोलिसांचो तपास सुरू आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. फाटल्या वर्सा पुराय गोंयभर 2287 उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यो. जाल्यार पावसाळ्यांत झाडां आनी लायटीचे पोल दोंगराची पालसणां कोसळून लुकसाण जाल्ल्याचे 4139 फोन कॉल्स उजो पालोवपी दळाक आयले. ते भायर उजो पालोवपी दळान 143 मनशांचो जाल्यार 764 जनावरांक वाटोवपाक तांकां यश आयिल्लें आसा. फाटल्या वर्सा उजो पालोवपी दळान 143 मनशांक तशेंच 764 जनावरांक जीवदान दिलें. जाल्यार घरांक, शेतांक, रानांक, कोयराक, स्क्रॅप यार्डांक तशेंच वेवसायीक आस्थापनांक उजो लागपाच्यो 2287 घडणुको घडल्यो.
ते भायर 8,263 फोन कॉल्स उजो पालोवपी दळान अटेंड केले. उजो पालोवपी दळान अटेंड केले एकूण फोन कॉल्स. गटार वेवस्थापन 37 कॉल्स अटेंड केले. तेल आणि रासायनिक गळटेचे 114 फोन कॉल्स. बांदकाम कोसळ्ळी म्हूण 52 फोन कॉल्स. जाल्यार अपघातांचे 56 कॉल्स. 143 मनशांक जाल्यार 764 जनावरांक जीवदान दिले. बुडलेले आणि जीव दिवपाच्यो घडणुको 131. हेर आपतकालीन घडणुको 520. वेवसायीक आस्थापनांक उजो लागपाच्यो घडणुको 65. जाल्यार पुराय गोंयांत 126 घरांक उजो लागलो. तशेंच 12 झोपड्यांक उजो लागला. 18 तात्पुरती बांदकामांक उजो लागलो. तशेंच उद्देगीक वसणुकांक उजो लागपाच्यो 8 कॉल्स येयले. तणांक आनी शेतांक उजो लागपाचे 1097 कॉल्स आयले. रानांक उजो लागपाचे 179 कॉल्स. विजेच्या उपकरणांक लागून उजो लागिल्ले 140 कॉल्स आयले. हेर उज्याच्यो घडणुको 95. कोयराक आनी स्क्रॅप यार्डाक उजो लागपाच्यो घडणुको 126. 2024 वर्सा उजो पालोवपी दळाक म्हणजे 1 जानेवारी 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 ह्या दरम्यान उजो पालोवपी दळाक टोटल 8,263 कॉल येयल्ले आसात आनी तातूंत भितर नॉर्थ झोनान 2,871 कॉल, तशेंच साउथ झोनाक 2,394 कॉल्स, तशेंच सेंट्रल झोनाक 2,998 कॉल येयल्ले आसात. आनी तातूंत समज आमी तालुका वायज पळोवपाक गेले जाल्यार म्हापश्यां सगळ्यात चड आसा ते 923 सुमार आसा म्हापश्यां, आनी दिवचल 832 आसात, तशेंच फोंड्या 790 आसात, तशें मडगांव 721, वाळपय 653, कुडचड्या 613, पेडण्यां 598, काणकोण 447, तशेंच पणजे 408, ओल्ड गोवा 405, कुणय 318, तशेंच वास्को 317, कुंकळे 309, वेर्णा 304, तशेंच पर्वरी 263 आनी पिलेन 199 आनी पणजे मुख्यालय जें आसा हांगा 163 कॉल सुमार येयल्ले आसा. हो आशिल्लो डेटा जो 2024 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर पर्यंत गोंयान जे फायर ब्रिगेडीक जे कॉल येयल्यात आनी जे एमर्जन्सी सर्विसान जे सगळे फायर ब्रिगेडीन हँडल केल्ले आसात तेजो हो आशिल्लो रिपोर्ट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर. बेकायदेशीरपणान गोमासाची तस्करी प्रकरणात उस्मान खान आणि मोहम्मद वाली खान या बापूय पुताक वाळपय पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्या कडल्यान मोठ्या प्रमाणात गोमास आणि गाडी जप्त केल्या. उस्मान खान वाळपयच्यान फोंडे हे गोमास व्हरतालो. गोमासांची तस्करी करपी प्रकरणात आतां मेरेन वाळपय पुलिशेन 3 जाल्यार फोंडे पुलिशेन 4 खटले सुरू आसात. राज्यात बेकायदेशीर गोहत्या प्रकरण हे दिसांनीच वाढत असतानाच वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक प्रकरणी दोगा जाणांक अटक केलेली आसा आणि तेंचेर गुन्हा दाखल केलेलो आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की शुक्रारा रातचे उस्मान खान ह्यो रावपी वाळपे माउस रोडाचेर आणि ताजो चलो मोहम्मद वाली खान ह्या दोगा जाणांक गोमांस घेवन वाळपेच्यान फोंडा नागझर हांगासर वयताले आणि हेजी माहिती जेन्ना गोप्रेमी तशेंच बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी पुलिसांक हेची माहिती दिली आणि पोलिसांनी धडक कारवाई करत पाडेली गुळेली पुलाचेर तांकां अटक केली. तशेंच जे वॅगनर गाडी आसली आणि जे गोमांस आसले हे सुद्धा ताब्यात घेतले. जेन्ना उस्मान खान हेजे चौकशी केली तेन्ना तेणी उस्मानान सांगलें की तेणी कोणा कडच्यान 3 गायो घेतलेल्यो आणि तेजी तेणी हत्या केली आणि तो जे गोमांस आसले हे वाळपेच्यान फोंडा हांगासर घेवन वयतालो. जेन्ना वाळपे पोलिसांनी चौकशी केल्या नंतर जेन्ना तेजे घरा कडेन गेले तेन्ना तेणी जो जागो यूज केल्लो तेणी घराच्या फाटल्यानच तेणें केल्ले आणि जे हत्यारे तेणी यूज केल्ले आसले ते सुद्दां ताब्यात घेतलेले आसा. एकूण 60,000चे गोमांस आसा आणि वेटनरी डॉक्टरान येवन तेजी पोस्टमार्टम सुद्दां केल्लो आसा. आणि ह्या प्रकरणात चौकशी करत असताना हेज्या पयलीं सुद्दां जो उस्मान खान आसा ह्यो सरासपणे गोहत्या करतालो आणि तेजे वेगळे वेगळे सुद्दां गुन्हा नोंद जाल्लो आसा. एकूण वाळपे पोलिसांत तेजे
3 खटले सुरू आसा आणि फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर 4 खटले सुरू आसा. तेका लागून तमाम जे गोप्रेमी आसा हेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की ह्यो सरासपणी गोहत्या करता तेका लागून तेजेर कडक कारवाई जावन शासन जावपाचें. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली उप पोलीस निरीक्षक प्रथमेश गावस्करात आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. म्हापसा एकतानगर वाठारात फाटल्या 3 दिसांसावन उदकाचो व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. वीज खात्यान भुंयगत केबलाचें काम करतना उदकाची पायपलायन फोडली अशें थळाव्यांचें म्हणणें. बेगोबेग उदकाचो प्रस्न सुटावो करूंक ना जाल्यार भौशीक कार्यालयाचेर घेराव घालतले अशी शिटकावणी लेगीत थळाव्यांनी दिल्या. पळयत पुराय बातमी. योजने अंतर्गत 16,000 लिटर उदक फुकट दिता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें. मात म्हापसा एकतानगर वाठारांत फाटल्या 3 दिसां सावन नळ सुकला. भुंयगत केबलाच्या कामा वेळार वीज खात्यान उदकाची पायपलायन फोडली आनी दुरुस्त लेगीत करूंक ना अशें थळावे सांगता. नळाक उदक येलें मात घरांनी पावलें ना अशें तांचें म्हणणें. देखून बेगोबेग उदकाचो प्रस्न सुटावो करूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम कार्यालयाचे घेराव घालतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. तर आम्ही असं सध्या म्हापसा एकतानगर हाऊसिंग बोर्ड हांगासर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आता सध्या रातची 1:30 जाल्ली आसा आणि हांगासर आमी पळयता की हो जो रस्तो आसा ह्या रस्त्याचे सध्या सकाळच्यान अंडरग्रावंड केबलिंगाचे जे काम जे आशिल्लें तें चालू आशिल्लें. पूण जो रस्तो स्टार्ट जाता थंयच्यान ते अख्खी लेन जी आसा वर जे रस्तो आसा तो खणत गेल्ले पण खणटा आसतना जी मेन उदकाची पायपलायन जी आसा ती हांगासर फुटली गेली आणि लेट आता 1:30 जाल्ली आसा आणि हांगासरले जे रावपी लोक आसा ते सध्या हांगासर रस्त्यार येयल्ले आसा. ते म्हणजे हांगासर उदीक भरपा खातीर. हे जे आतां जे मेन उदकाची पायपलायन जी आसा जे उदीक आसा ते हांगासर ना म्हटल्यार 24 ते 25 घरांक उदीक वयता. हांगासर काही अपार्टमेंट्स आसात ज्या जाग्याचेर 12-24 हांगासर फ्लॅटां जी आसा त्या फ्लॅटांनी घरांनी हांगासर उदीक वयता. पण गेली 2 दीस जाले तांकां उदीक नासलें आनी आयज जो रस्तो खणपाचें काम चालू आसा अंडरग्रावंड केबलिंगाक लागून आनी त्या काम चालू आसतना ती जी पायपलायन आसा ती फुटली गेली आणि अचानक जेन्ना जेन्ना तांकां उदीक येयलें आनी जेन्ना हे जे उदीक आसा ते खंय तरी तांच्या घरांनी पावपाक जाय आशिल्लें पण हे उदीक घरांत न पावता हे रस्त्याचेर जे आसा ते वेस्ट जायत गेले. तेन्ना हांगासरले जे लोक आसात थळावी तेन्ना तेंच्यांनी रस्त्याचेर येवन हांगासर पयले तेन्ना तेंच्यांनी आपल्यो बालद्यो कळसुल्यो ज्यो आसा त्यो रस्त्यार येयल्यो. हांगासर तेंच्यांनी एक्सटेंशन पायप लायले आनी त्या पायपांतल्यान तेंच्यांनी उदीक भरपाक स्टार्ट केलें. पण कांयच कारणां खातीर कांयच मिनटां खातीर ते उदीक येयले आनी ते बंदूय जाल्ले आसा. सध्या तेंची हरशी अडचण सध्या निर्माण जाल्ली आसा की 2 दीस उदीक ना. जे अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर जे काम चालू आशिल्लें त्या कामाक लागून हांगासर मेन उदकाची पायप फुटली गेली आनी आयजूय तांकां उदीक ना. संडे सध्या असो प्रश्न निर्माण जाता की आयज सॅटर्डे हे पायपलायन फुटलेली आसा तांकां 2 दीस उदीक नासलेलें. फाल्यां संडे फाल्यां परत उदीक ना तांकां आनी जी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा ती येवन हे पायपलायन रिपेर करतले काय ना. तर फाल्यांचो एक दीस परत गेलो संडे आनी सोमारा परत कामाक उठोन वचपाचो प्रश्न. तेन्ना तांकां हे जे उदीक आसा ते खूब गरजेचें आसा आनी त्या टायमार तांकां हे उदीक पावचें ना. रिपेर जे करूंक ना पायपलायन तेचेर फाल्यां कितें रिपेर वर्क जातले. सध्या हे लोक जे आसात ते हांगासर रस्त्यार पाविल्ले आसा. तेंची मागणी आसा की फाल्यां मेरेन तरी हे पायपलायन जे आसा ते रिपेर जावचे म्हणून. सध्या तेंच्यांनी अशें म्हटलेलें आसा की जर फाल्यां मेरेन हे पायपलायन रिपेर जायना जाल्यार ते PWD डिपार्टमेंटाचेर कंप्लेन करपा खातीर आनी घागर मोर्चाय ते घेवन वयतले अशें म्हणून. ह्या पायपलायन फुटलेल्या जे उदकाची पायपलायन आसा त्याच्या बद्दल अपडेट जी आसा आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोंयची साक्षरता आतां मेरेन 94% आसा. 30 मे म्हळ्यारूच घटक राज्य दिसा गोंय 100% साक्षर जाल्ल्याचें जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. 1961 गोंय मुक्त जाले उपरांत लेगीत कांय लोकांक शिक्षण मेळनाशिल्लें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव भारत साक्षरता कार्यक्रमा खाला सगळ्या राज्यांनी जितले अशिक्षीत आसात तांकां शिक्षण दिवपाचें अभियान सुरू केल्ल्याचें मुख्यमंत्रीन उलयलें. परवरी जाल्ले उल्हास मेला कार्यक्रमा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. गोंय मुक्त जालें 1961 गोंय मुक्त जावन आयज 63 वर्सां पुराय जाली. देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां पुराय जाली. पण तरी सुद्दां
म्हणजे आमचे काही लोक सुरवातीक हे अशिक्षीत उरले, म्हणजे तांकां बरोवपाक, आपली सायन मारपाक, वाचपाक येना जालें, आनी म्हणून तेन्ना प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम हो काडलो आनी जाणट्यांक शिकोवपाची असो कार्यक्रम सुरवात जालो. बट तो कार्यक्रम एकदां फायलीनूच उरता, तसो तो कार्यक्रम अर्दो लोकां पर्यंत पावलो आनी अर्दो फायलीनूच उरलो. माननीय मोदीजी येयल्या उपरांत तांच्यांनी 2014 जशी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी काडली, तशीच तांच्यांनी म्हणजे नवभारत शैक्षणिक अभियान, हे नवभारत शैक्षणिक अभियान सुरवात केलें. 94% गोंय हे साक्षर आसा, उरलेले 6% टार्गेट आमकां कंप्लीट करपाक जाय. खूब बरें दिसता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या काळात 40 वर्सांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी जाली आनी तशेंच आतां आमी पळयता की हो कार्यक्रम सुरू जाल्लो तेकाय तशीच म्हणजे 70 वर्सां जावन गेली. तोच कार्यक्रम परत एकदा नव्यान करता आसतना इट इज अ न्यू इंडिया लिटरसी अभियान, नवभारत साक्षरता अभियान हे सुरू केलें आनी सुरू केलें म्हणून आमी ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक शकले. त्या निमित्तान 100% साक्षर सगळे लोक जातले हाजो म्हाका विश्वास आसा. आनी येता त्या 30 मे म्हणजे गोवा स्टेटहूड डे दिसा, गोंय घटक राज्य दिन आसा पळय, त्या दिसा आमी 100% गोंय साक्षर जाले हे डिक्लेअर करपाक शकतले हाजी म्हाका खूब खोस भोगता. ताच्या खातीर कश्ट म्हणजे CRT डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे सगळे जाण 100% कश्ट घेता आनी हेजी पुराय क्रेडीट ही सगळे जे फिल्डाचे जितके स्टाफ आमचे काम करता हाजी पूर्णता क्रेडीट ही तांकां वता. त्या खातीर हांव चड वेळ घेवचो ना, बट म्हाका एक बरें दिसलें की सकयल जे सगळे स्टॉल्स लायल्या त्या सगळ्या स्टॉल्सांनी तांकां शिकपा खातीर मटेरियल कितें कितें लागतालें तेंय बी आमच्या कॉर्डिनेटरांनी तयार केलां. म्हणजे कशा पद्दतीचे तांकां मटेरियल जे जाय, म्हणजे शिकयता आसतना तांकां ट्रेनींग दिता आसतना कितें कितें इक्विपमेंट जाय, कशें शिकयतले हेंय सगळें केलां. 12 तालुक्यांनी हेज्या आमी क्लासीस चालू केल्या, तांकां पंचायतींनी आयडेंटिफाय करून तांकां पंचायतींनी आपयल्या, पंचायतींनी जाल्यार हायस्कुलान आपयल्या आनी हायस्कुलान तांकां शिकयल्या. आनी हे सगळें शिकयल्या उपरांत इन फ्युचर आतां आमी 100% साक्षर गोंय म्हणून डिक्लेअर करपाक शकतले. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.